मोगाच्या भयण भावनो आमच्या एका स्कॉलांत एक भुरगो जो जायतो मस्ती करतालो आनी कित्याक आमी सोदले उपरांत ताचें कित्याक तो अशें करता म्हणून ताका घरांत ताची आवय आसूंक ना, ताचो फकत बापूय आसलो आनी ताका कांयच मेळनासलें. ताचो बापूय काम करतालो आख्खो दिसभर आनी मागीर रातीच येतालो आनी हो भुरगो सदांच मस्ती करी. देखून एक आमची टिचर जी तिका जायतो मान रेस्पेक्ट दिताले सगळी दुसऱ्यो टिचरी आनी आख्खे भुरगीं. ते टिचरीन येवजिल्लें ह्या भुरग्याक हेड बॉय करूंक आनी ती ताका आपल्या वर्गाचो तो मॉनिटर वो हेड बॉय ताका करता. आनी हें आयकून जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना आमकां दिसलें हो भुरगो मस्ती करता पूण तरी आसतना ताका हे टिचरीन हेड बॉय केला. तें पळोवन आमी तिका विचारलें आनी तेन्ना ती टिचरीन असो दावरलो की पळय त्या भुरग्याक मोग मेळोंक ना, घरा मोग मेळोंक ना देखून मोगान आपूण ताका हें जाता. आनी मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना ह्या भुरग्याक ही जापसालदारकी दिली ताणें ती बरे तरेन पाळली. ताणें आपलें आख्खेंच जिवीत बदल्लें आनी तो सगळें बरे तरेन करूंक लागलो. आयज देखून आमी पळयता जेजू आपणाक जाय तांकां वेंचून काडटा. 12 शिसांक तो वेंचून काडटा आनी हे शिसां मदीं आमी पळयत जाल्यार सगळे व्हड शिकलेले मनीस न्हय ते, कारबी, दोन वसूलदार आनी ताका नागयतले देखून मनीस आसात. पूण तरी आसतना जेजू आपलो मोग दाखयता. आपलें हें कार्य, देवाचें राज परगटपाचें कार्य तो ह्या मनशाच्या हातांत घालता. आमकां दिसता आसतलें जेजून कित्याक केलें, पूण तो जाणा हे मनीस आपलें कार्य मुखार व्हरतले म्हणून. आयज मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमकां दर एक जाणाक क्रिस्ती पाटलावदाराक हेंच कार्य दिल्लें आसा. आमी आमच्या जिवितांत आमी परफेक्ट न्हय, आमकां जायत्यो कमी आसात. आमी खंय ना खंय आमी मिस्टेक करताच, पूण तरी आसतना देव आमचो मोग करता. देवाक जाय आमी आमच्या जिवितांतल्यान ताचें सर्गीचें राज परगटूंक. आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच करपा मागोया आमी ताचे गऱ्याशीं जावंक आनी हें जें कार्य, हें मिसांव जें आमकां दिल्लें आसा ताचें राज परगटूंक तें आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया.